मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओको दिता आत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार वाटो आत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार वाटो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. इश्टानो आमी हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात जावं ती बागयोन तातूंची भोगतां कशीं जावं देवा लागीं आमची विणवणी घालूंक आमी हांगासर आयिल्लीं आसात हे मागण्याक रीत भाशेन ह्या साक्रामेंतान आमी वांटो घेतात आनीक आयज देव आमकां आदार करता नियाळ करून कितलें आमचे मागण्याचें जिवीत एके भाशेन आमकां देवा सुरशीं लागीं हाडलां तें जावं देवा सुरशीं संबोवन बांदूंक आमच्या मागण्यान आमकां आदार केला तो आनी हें म्हणटा आसतना मागण्याचें जिवीत आमकां आमच्या पेल्याच्या वो भाव भयणीच्याय संबंदांत वाडोवंक आदाराचें जावंक जाय पूण मागणी आमी केलां जाय ती मागणी आमी उचाल्ल्यांत जाय ती मागणी आमी मोडल्यांत जाय तो वेळ आमी मागण्यांक दिला पूण हांव देवा सुरशीं आनी म्हज्या पेल्या सुरशीं लागीं आयलां काय तर ह्या आनी साबार हेर पातकांचो उगडास करून किरीत भाशेन ह्या वेळार देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया काळजांत हांव दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बागयोन सदांच सांकवार मरी सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या वेळार आमची तेसवान देवा मुखार आमी घालुया जी कोण पिडयेंत आसात जाणी आपणा पासत माग म्हणला तांचोय आमी उगडास करुया युक्रेन आनी रशिया मदें हें झूज पेटलां थंयसर शांती विस्तार म्हूण आमची मागणी चालूच दवरुया. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा ह्या प्राचीत काळात दोणवण करून आमचे पातकी सोयमा आमी दोमायताव तुका ओत्रेकून आमची काळजां तुझ्या मोगान ओदीक ओदीक पेटूं दी आमच्या सोम्या शब्दाचे जो क्रिस्त आहा वरवी तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा जशें पावस आनी बरो
मळबाथावन पडटात आनी बेश्टी पोत्तून चडोनात बोगोर वोंप्याक बी आनी जेवतेल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफोळ कोत्तात आनी किल्लायतात तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदता तें उतर निर्फळ जावन म्हजे शीन पोत्तून येना बोगोर बोगोर म्हजी खोशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शाती पावयता देवाचें उतर हें ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमणांतले निवाडटा म्हणुया आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमळांतले निवाडटा म्हजे सांगातीन सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया सर्वेस्पराक हांव आशोवन सोदतां तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकातांतलो म्हाका निवाडटा जबाब आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमळांतले निवाडटा ताचेर दोळे लावून रावात तुमी संतोसान मुरगोडटल्यात तोकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकातांतलो ताका निवाडलो जबाब आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमळांतले निवाडटा सर्वेस्पोर खोट्या मनशाक पाट वळटा पृथ्वी वेलो ताचो उगडास नाच कोत्ता सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात तांच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता जबाब आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमळांतले निवाडटा बरी मनशां उलो मारतात सर्वेस्पोर तांचें आयकोता आनी सगल्या आकातांतलीं तांकां निवाडटा जाचें काळीज दुखोवलां होंतोवलां तांचे सोंशें सर्वेस्पोर आसाच जाचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा जबाब आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमळांतले निवाडटा उद्गार उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमिया एकदां जेजून म्हणलें तुमी प्रार्थना करता तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्त इश्टानो
ही एक काणी हांवें ल्हान आसतना आयकल्ली आनी ही काणयेन म्हाकाय बी आनी एक मागण्याचो समोज बरो समोज म्हाका दिलो. एक खूंय आयस फ्रूट सेलर आसलो. आमी ताका आमचे सादे भाशेन म्हणटात आयस्क्रोटवालो. तो खूंय सदांच सकाळचो आपल्या कामाक भायर सरोन वेचे पयलीं देवाक मागणें करतालो. सगलें आपले कालतेरीन कितें आसा तें मागण्याची लिफलेटीन कितें आसा तें वाचून सारकें बाय हार्ट मागणी म्हणटालो आनी वेतालो. पूण कामाक वचोन खूंय निराशी जातालो. कित्याक ताचे सांगाताचे दुसरे आयस्क्रोटवाले आयस फ्रूट सेलर आसले ते बरे जोड कोताले आनी आजी कांयच आयस फ्रुट्स खोपो नासलीं. कोण येवंक येनासलीं तितलीं. आनी ह्या पासून सदांच तो निराशी जातालो. दुसऱ्यांचे बिझनस बरें फुलता आनी म्हजेंच जायना. इतली हांव मागणी करतां, सगळें वाचतां, पाट 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 करून मागणी म्हणटा आनी म्हाका कांयच जायना. म्हज्या कामान म्हाका कांयच येस मेळना. आनी अशेंच तो मागणें करीत रावलो पूण ताका कांयच फायदोय मेळनासलो. एक दीस निराश जालो, चड निराश जालो, जायना जालें. आनी त्या वेळार ताणें म्हणलें हांव आयज मागणेंच करचो ना. आनी व्हडल्यान सकाळचो कामाक वेचे पयलीं व्हडल्यान रडोंक लागलो देवा लागीं. इतलो तेंप हांव मागणें करतालो, इतलो तेंप हांव ही मागणी वाचतालो, तोंडांतल्यान पाट पाट करून बाय हार्ट हांव मागणी म्हणटालो, तरी आसतना म्हाका कांयच म्हज्या वावरांत येस मेळना, फायदो मेळना. आनी हांव आयज मागणेंच करपाचो बंद करतां. आनी तो खंय गेलो, कामाक गेलो. त्या दिसाकूय ताका जायतो ताचो सेल जालो, जायते होपले ताचे आयस फ्रूट. आनी त्या वेळार खंय ताणें म्हणलें हांवें आयज मागणें करूंक ना आनी तरी आसतना म्हाका इतलो फायदो मेळ्ळो. त्या वेळार खंय ताका देवाचो ताळो आयकूंक आयलो. म्हज्या पुता, इतलो तेंप तूं मागणें वाचतालो, मागणें पाट 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 करून म्हणटालो, पूण आयज तुवें खरेपणी मागणें केलें. पयलेच फावटी आयज तूं म्हजे लागीं उलयलो, नाजाल्यार सदांच तूं ते कालतेरी वयले मागणें वाचतालो आनी बाय हार्ट म्हणून वेतालो. आयज तूं पयलेच फावटी हार्ट टू हार्ट उलयलो. जावं तें जरी तर तो बोवाळ घालून रागान बरी उलयलो पूण तो देवा लागीं उलयलो. आनी हें की मागणी आमी आमची पयण हे प्राचीन काळान सुरू केलें आनी आमी एक एक दीस चलता हें पयण करता प्राचीन काळाचे देवा सरशी लागीं येवंक. आनी दर दिसा देवूच आमकां आपल्या उतरांतल्यान उपाय दिता कशे भाशेन आमी देवा सरशी लागीं येवचें तें. आनी आयज होच देव आपल्या उतरांतल्यान एके भाशेन आमकां सांगूंक सोदता, सारकी सोजमणी दिवंक सोदता आमची मागणी कसली आसूंक जाय तें. आयचे वाचपाचेरूच आमी नदर घालुया. सगळे शुभ वर्तमानकार दाखयतात जेजू मागण्याचो मनीस म्हूण. आमचे मुखार देखावो आसा. जत्समानी मोड्यान जेजून मागणें केलें. निमणे गोडयेर देखून कुर्सार रावून तो देवा लागीं उलयलो. तर जेजू एके भाशेन मागणें करतालो आनी मागणें बेश्टेच उतरांचो बळबड न्ही पूण बोलदेंच जाल्यार संबंद दाखयतालो. आपणाचो संबंद बापा लागीं आसा तो आनी बापाचो संबंद म्हजे लागीं आसा तो. आनी हे शुभ वर्तमानकार जरी तर दाखयताले जेजू मागण्याचो मनीस जाल्यार कशे भाशेन मागणें जावंक जाय तेवूय तांणी दाखयलें. आनी आयज जेजूच्याच तोंडांतल्यान घालून एके भाशेन जेजू मागणें करूंक शिकयता तें आमकां दाखयलें. मागणें न्हूच उतरांचो बळबड, जायतीं उतरां, व्हडलीं व्हडलीं उतरां व्हडल्या मोठ्यान म्हणोंक जाय तें मागणें न्ही. ओय, तें चड म्हत्वाचें न्ही, तशेंय मागणें जाता. पूण मागण्यान गरजेचें तें म्हणल्यार मागण्या उद्देशी जो संबंद घडटा तो की गरजेचो. आनी ह्या संबंदाचेर नदर घालूंक आयज आमकां जेजूच एके भाशेन उलो मारता. आनी आयज फक्त हांव दोनूच उतरां घेतलो. ह्या शुभ वर्तमानांत आसात तीं फक्त दोनूच उतरां आमच्या बापा. आनी हातूंत दाखयता कितलो मागण्यांत संबंद आसूंक जाय तो. पयले सुवातेर आमच्या बापा आहा तें बापाचें मागणें घेवया. बापा हें उतर जेजून एके भाशेन आपले सादे भाशेन वापरलें आब्बा म्हणून. आदीं जुदेवान देव म्हणल्यार व्हडलो भिरांकूळ तेच भाशेन, कित्याक तो आमकां कास लावंक शकता
तेच भाशेन तो आमकां बरोय करूंक शकता जेजू देवाचें नांव ती घेनासली जितलेय पावटी देवाचें नांव येतालीं ती बागतालीं आनी ह्याच पासून जुदेव बागोन बागोन मागणी करतात कित्याक देवाचें नांव घेवंक जायना भिरांती तो व्हडलो पूण जेजू खरोपणी देव आमकां दाखयता मनशांक मुडात त्या देवाक बापा म्हणून आब्बा आमी सादेपणी म्हणटलीं आमच्या बापायक पाय पापा असलें उतर तें आरामायक आनी जेजू उलो मारता मुडात देवाक बापा म्हणून कित्याक असलो भुरग्याचो आनी बापायचो जो मोग आसा तो रोचोन येवंक जाय मागण्या उदेशी हांव जेन्ना देवा लागीं मागतां मागणें करता तेन्ना असलोच संबंद रोचोन येवंक जाय जो भुरग्याचो आनी ताच्या बापाय आवय कडेन आसा तो संबंद आनी हाकाच लागून पयलेच सुवातेर जेजू म्हणोंक शिकयता देवाक बाप्पा आब्बा म्हणून आनी तो थंयसर म्हणटाना असो म्हणिना म्हजो बाप म्हणटा आमच्या बापा आमच्या नॉस्तेर बाय नॉसू आमच्या आमच्या म्हजोच न्ही हांव जरी तर चिंता म्हजो तूं जरी तर म्हणटा तुजो तो जरी तर म्हणटा तो ताचो जाल्यार ताचो बाप ताचो देव म्हजो तितूव जातलो ह्याच पासून देव ते म्हणोंक सोदिना जेजू तुजो बाप म्हजो बाप आमचो बाप दाखोवंक सोदता तें समुदायीक मोन आमचें मोन समुदायीक सांगाता आनी हें करून हे मागण्याचे पयलींच दोन उतरां आमकां दाखयतात कशे भाशेन हे मागण्या उदेशी आमचो संबंद देवा लागीं जावंक जाय तो आनी आमचो संबंद म्हज्या भाव भयणां सांगाता जावंक जाय तो त्याच पासून ही पयलींच दोन उतरां सादी उतरां ती पुणायता संबंद देवा लागीं आनी म्हज्या पेल्या लागीं जावं ती म्हजी भाव आनी भयण आमच्या बापा आयज जेन्ना जेजू हे मागणें आमकां शिकयता मागणें खरें मागणें कितें तें सांगता जो संबंद रोचोन येता तो म्हजे आनी देवा मदें तो मागण्यांत आसूंक निबेल गरजेचें म्हूण होच देव आमकां सांगता तेन्ना आमी कितें करचें काय आमी बागयोन आतुनीक चड मान दितात ताणेंय बी आपल्या जिवितांत मागणें केलें जाय ती मागणी म्हणली वाचली पूण निबेल गरजेचें तें की ताणें पाळलें तें म्हणल्यार आपलो संबंद देवा लागीं गोट करप हें की गरजेचें व्हडली व्हडली मागणीच न्हय व्हडल्यान ती मागणी उचारपूच न्हय पूण गरजेचें तें म्हणल्यार आपलो संबंद देवा लागीं ताणें गोट केलो आनी ह्याच पासून तो व्हड व्हड मिलाग्री नवलां करूंक पावलो आयज आमकां उलो पयले सुवातेर हांव घडी मागणें करता जायत कितलीच मागणी वाचता जायत कितलेच वेळ मागण्यांत हांव आसता जायत पूण आयज म्हाका प्रश्न कितलो म्हजो संबंद ह्याच देवा लागीं वाडला जाल्यार हांव कितलीच मागणी करता आनी घरा वचून म्हजे सोर भोंवती जी येतात तांकां दुखयता तांकां वायट उतरां म्हणटा तांकां फावो तें दिना रस्तो दिना जावं हें दिना तें दिना जावं तांकां त्रास करता तांचें कितें कितें सांगून खऱ्यांनीच म्हजें मागणें देवा लागीं संबंद जोडटलें जालां ओ फक्त जेजू म्हणटा ते भाशेन उतरांचो बडबड जाला काय म्हजी मागणी देवा लागीं गोट जावंक जाय हो संबंद गोट करूंक जाय आनी आयज आमी अंतरराष्ट्रीय अस्तुऱ्यांचोय दीस पाडटा एक एक पावटी मागणें करतानाच थंयसर आमकां वेगळोच हार दिश्टी पडटा काजरान देखून जेन्ना आमी येतात अकोल न्हवरी येतात तांकां प्रश्न घालतात देवाच्या हातांतलीं भुरगीं बाळां घेवंक तुमी तयार आसात खोशेन मानून घेतली आमी देखून हांगासर म्हणटा देवाच्या हातांतलीं भुरगीं बाळां पूण एक एक पावटी काजार जावनूच आमचें मागणें कितें जाता जाय म्हाका आमकां बाप दी आं देवा आमकां बाप दी आमकां बाय पयलेंच नाका मागण्यांतूच एक पावटी वेगळोच हार आसता अस्तुऱ्यांक वेगळोच हार आनी आमी म्हणटात कोण वेगळोच हार करतात हांगा चेडो पयलीं आवय बापूयच करतात कित्याक आमी मागतात आमकां पयलोच बाप दी कित्याक बाय जालें जाल्यार ताका दिवपाक पडटा एके भाशेन काजार करूंक पडटा दिवपाक ती साकरे पोती आमी आमच्या मागण्यांत वेगळोच हार दाखयतात
जरी तर म्हजो खरें मागणें देवा लागीं संबोवन जोडटलें जाल्यार आनी पेल्या लागीं संबोवन जोडटलो जाल्यार असलो वेगळो चार करचें ना. मागण्यांतूच आमी म्हणटलीं देवा तुज्या हातांतलीं भुरगीं बाळां आमकां दी. कोणूय जावं ती, कितलींय जावं ती, कितलीय धुवो जावं म्हाका, कितलेच पूत जावं म्हाका, हांव तें मानून घेतां तुज्या हातांतलीं भुरगीं बाळां. आनी ह्याच पासून पयलोच आमकां प्रश्न आमचें मागणें देवा लागीं आनी म्हज्या पेल्या लागीं संबोवन जोडूंक आदार कोत्ता जाल्यार. आनी दुसरे सुवातेर जरी तर जेजू आमकां आयज हें मागणें शिकयता, जें मागणें एके भाशेन खाशेलें मागणें, हें मागणें तेतूंतल्यान हो आमचो पवित्र सभेचो जाणार म्हणटा आख्खे शिव वर्तमानाचो संक्षेप तो सामरी ऑफ द होल गॉस्पल टर्टुलियन म्हणटा. कित्याक हें मागणें खाशेलें आमचे पवित्र सभेन कितलेच फुटी पडल्या जायत, आमचे कातोलीक पवित्र सभेक कडसून गेल्या जाय, ती जावं प्रोटेस्टंट जाल्यार दुसरी, पूण सगळीं क्रिस्तांव भाव भयणां हें मागणें हेंच म्हणटा जें जेजून शिकयलां तें. आनी जेजूच्याच तोंडांतलें शिकयल्लें मागणें, जेजूचेंच मागणें, ताका लागून आमी सोमयाचें मागणें म्हणटात. हें मागणें जेजून शिकयलें देवाक पयले सुवातेर आर्गां दिवंक आनी उपरांत म्हज्यो गरजो घालूंक. कितले फावटी म्हाका देव आयज उलो मारिना व्हडली व्हडली मागणी करूंक, व्हडली व्हडली उतरां वापरूंक, व्हडलो व्हडलो मागण्यांक वेळ दिवं. ओय मागण्यांक वेळ दिवप तरीच गरजेचें, पूण आयज तोच देव आमकां प्रश्न घालता, थोडो तरी वेळ हांव देवाक दिता काय, एक ल्हानशें मागणें तरी म्हणटा काय हांव न्हिदोंक वेताना, देवा आर्गां जेजू तूं म्हाका पावलो आयच्या दिसा, देव बरें करूं, एटलिस्ट हांव देवाक दिनवासता काय, जे परी जेजून म्हाका शिकयलां मागणें म्हूण हें तरी म्हणटा हांव काय मागणें. आनी हें म्हणटा आसतना तें उतरां सारकीं म्हणटा काय हांव. जेजू म्हणटा आमचो दिसपटो गिरास, आयज हें गिरास जालां इग्रास. जायते फावटी ह्या उतरांचेर आमचो तितलें मोन आसना, सारकीं आमी उच्चारनात. जेजू म्हणटा इग्रास गिरास आनी आमी म्हणटात इग्रास. जेजून हें मागणें शिकयलां तें खाशेलें मागणें, ताच्याच तोंडांतल्यान ताणें शिकयलां तें पोदवेचें मागणें. हे मागण्यांत जायती पदवी आसा, नवलां विस्मितां करूंक शकतात, कित्याक हें देवानूच शिकयलां. हें मागणें मोगान ताळजां मनान म्हणून आयज होच देव आमकां उलो मारता. मागण्या वरवीं देवाचो संबंद गोड करूंक दोर एकल्या कृपा मागूया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आपल्या हाताकाल घातलेले पोरचेक काकलूत दाखोवन आनी हे पोरी मनशाचें वर्तेपण सांबाळूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जबरदस्ती चलोवन न्हय, बोगोर देवाचेर पातयेवन सेवे चाकरेच्या मोनान पोरचे पासत वावरूंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. दयाळ बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आमी सगळ्यांनी ह्या प्राचीत काळान आमच्या जिविताची तपासणी करून आमच्या जिवितांत बदलणी हाडून देवाचें राज जोडूंक आनी जेजूची शिकोवन मानून घेवंक आनी पाळूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भोक्तीन वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तांक, तशेंच आयचे इतेसांव भेटयलोल्या आयवन आनी एनेट डिसूसा,
हांकां भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन सुबाम आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. भोव दयाळ बापा, काल तिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातीचे भांगर करून रोगत तूं एकाच उतरां. माती धूळ आमचे जिणे भांगर कोर पवित्र आत्म्या. दयाळ बाबा मुक्तीपणा किरकोळ घ्या जिविताचे दुःख भोगता आमचे वरदान. दुःख भोगता आमचे वरदान. सोगलीं उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा सूर वस्तूंच्या रोचणारा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ली देणी आमी तुका परतून भेटयता ती तूं मोयपासन मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दयाळपणान सासणाच्या जिविताक आमकां उपकाराचो कोर. हें मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सूर काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची कुडीक आमी दोणवण दितना अगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशीन देवदूतान सुर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकणटा. ताचे संगाती आमचेय थाडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन खोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर उंची.
तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी गोराराचें रोगोत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत, आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुरात. Bavartaco por gotunia. Sumia Jesu amino tocadão, ani simple piedão, e tle foti tu foi povaniso, ami tu je moron por cordão. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडान रोगो शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बागेन बापा, फिलिप नेर आमचे गोवडी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूट कर, तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तां जे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्ली आसात, आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनयतात, कोण पिडेंत आसात, कोण नोकरी सोदतात, रीत भाशेन रशिया आनी युक्रेनाच्या नागरिकांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरून दिता, बागेवन तातून देवाचो बागेवन जिवांव आनी सूर्ख आनी तुका मानुल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फाव कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून बीर धरून म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणांच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. सोम्याच शांती सदां खाल तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. एकामेका मोगान शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटिली आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटिली आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Only those who are baptized in the Catholic Church may come forward to receive the Holy Communion. जिन्होंने बपतिस्मा संस्कार पवित्र कैथोलिक पवित्र कलीसिया में ग्रहण किया है, वे ही क्रिस्त का शरीर स्वीकार करने के लिए आगे आए. जाणी पवित्र
स्नान घेतला कातोलिकी गोरजेन ताणीच पवित्र जेजूची कूड शेवून मुखार येवची. Dio
प्रार्थया देवा काकलुटसारा बापा ह्या देवीक गुठा वरवीं आमच्यो संवसारी ओडण्यो दोमावूंक आनी सोर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दोन कळोवण्यो जेन्ना आमी बेगीन येतात तेन्ना आमी पयल्यो सुवात्यो घेवंक प्रयत्न करुया. नाजाल्यार कोण उशीर येतात ती फाटीं उरतात आनी फाटीं चड लूट जाता. ह्या पासत आमी ही परिस्थिती सजमून घेवची. मुंगडार म्हणटो जायतो लोक त्या पासत आमी कोण येतात ती ही मांडावड मानून घेवन मुखायल्यो सुवात्यो पयल्यो घेवच्यो आनी उपरांत फाटल्यो मागीर लोकांक जी कोण उशीर येतात तांकां दवरच्यो. तेच भाशेन कुमन्यांव घेतोच 2 पावलां मारून आमी थंयसरूच तो कुमन्यांव शेवचो. जेजूची कूड आमी थंयसरूच शेवची. ती हातीन घेवन आमी आमचे सुवातेर वेचिनी. आमी थंयसरूच शेवची आनी उपरांत म्हजे सुवातेर वचून आमी मागण्यांत वेळ सारूं येता. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्योंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दोळ्याळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेतां आनी म्हजें गोदी बरीत काडीस तुका उक्तें करतां. आनी तुजे विंगीन थायल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणटलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. भाग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळ्याळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्यो हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आखांत पळे. तुजे विंगीत आसल्या बाळका जेजू म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवाळ. ह्या वेळार तुका जाय ते माग. उत्सुऱ्यांच्या भाग्योंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक कालतिकायचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेव सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक सदाच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर. आमेन.